स्पीकर सर, हांव मंत्र्यान दिला त्या उत्तरान गेल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं हांव सांगता, आमचे बिचोली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, ताका 10 सब सेंटर आसा, एक RMD आसा आनी 11 विलेजीस आसा. हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टोटल अराउंड 44,000 लोकांक कॅटर करता. मंत्र्यान पहिल्याच प्रश्नान म्हाका उत्तर दिला की हांव विचारलेले स्टाफ एडिक्वेट आसा काय ना. खंयचे हॉस्पिटल चलयतले जाल्यार ताका मेन म्हणटा ते नर्सीस जाय, डॉक्टर्स जाय आनी अदर पॅरामेडिकल स्टाफ जाय. सो म्हाका मंत्र्यान सांगला कितें की स्टाफ एड्युकेट आसा. हांव इतलेंच सांगता मंत्र्याक, तुमचे जे नर्सीस आसात त्याची टोटल स्ट्रेंथ 12 आसा आनी हे तुमीच एकदा 2012 क्वेश्चन विचारलेले आनी तेन्नाच्या त्या हेल्थ मिनिस्टरान तुमकां उत्तर दिल्लें की टोटल स्ट्रेंथ 12 आसा, म्हजे कडेन आसा. पण सध्या जर पळयशीत, आज सकाळी सुद्धा जर थिंगा जर टोटल स्ट्रेंथ आसा जाल्यार ती फक्त 9 आसा. आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हयनोभर पयलीं जेन्ना हांव एकदां विजिटाक गेल्लो, लोकांनी कंप्लेन केल्ली जाल्यार फक्त 6 सिस्टरी आसले. हाचेर मातशें म्हाका एक्सप्लेनेशन मंत्र्यान दिवपाचें. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें विचारलां ते हॉस्पिटलाचे पूर्णपणे म्हाका खबर आसा, कित्याक हांवेंनूच सुरवात केल्ली ते हॉस्पिटल बांदपाक. त्या हॉस्पिटलान आमी जे उत्तर दिलां तरी बी आयजच्या दिसा जे कितें लोड जो वाडला आनी जे कितें ऑनरेबल मेंबर जे म्हणटा की एडिशनल स्टाफ आनी स्टाफींग जे करपाची गरज आसा, आमी पयलींच हांवें सांगलां की मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून हे सगळे जे गोष्टी रिवायज करपाक जाय. म्हाका दिसता सेशन जाले उपरांत आमी बसतले. आतांच आमी 2023 30/10/2023 आमी परत एकदा प्रपोजल फॉर एडिशनल पोस्ट टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. आयजचे जर तुमी पळयल्यार उत्तर जे आसा आनी आयजचे जे नॉर्म्स जे आहा आनी आयजचो जो लोड जो वाडला, आयज उत्तर जे दिलां ते आमी आयज जे तो आमचो स्टँडर्ड हे आसता बेस्ड ऑन एक्झॅक्टली वॉट इज द सिच्युएशन, कशें कितें आसता ह्या इतले पेशंटाक इतलें. पण कितें आहा थंय परिस्थिती बदलल्या आनी मय मतदारसंघाचे बी खुबशे लोक थंय येताय. 4,000 म्हटले की 4,000 वचून तेपेक्षा मायज लोकांक ते केटर करता ते हॉस्पिटल. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी जे धाडल्या आमी परत एक 44,000 मेन म्हणजे हे सगळ्या गोश्टी आमकां परत एकदा रिव्यू करून आयजची परिस्थिती कितें आहा, आयजचे जे कितें लोड जो वाडला ते हॉस्पिटल, त्या आदाराचेर आमकां ते पोस्ट थंय भरपाची गरज आहा. उत्तर हांवें जर दिला तरी बी देर इज नो शॉर्टेज, पूण आमकां वेगळे तरेन पळोवन आमकां एडिशनली पोस्ट करपाक जाय. आनी ते तुमी जे सांगलां ते हांवें सांगल्या प्रमाणे ते रिव्यू आमकां करचेच पडटले आनी सँक्शन स्ट्रेंथ नॉन हे घेवन बसपाचें ना, ते वेगळे तरेन पळोवन ते आमकां फुडें वयचें पडटलें. स्पीकर सर, आज जर डेली OPD ऑन एन एवरेज 200 ते 250 आसता आणि तुमचो स्ट्रेंथ म्हणटा तो 12 आसा, तुम्ही रिव्यू करतुसनी स्ट्रेंथ वाडोव जाय, पण ते 12चे 12 तरी सिस्टर दिया. नाजाल्यार कितें जाता सर, जो पेशंट सकाळी इमर्जन्सी ड्रेसिंगाक येता, एक सिस्टर आसता, शी मॅनेजीस ड्रेसिंग, कॅज्युअलिटी आनी OPD. सो ती सिस्टर कितें जातली, ती कॅज्युअलिटीज मॅनेज करतली आनी जो ड्रेसिंगाक 10 पेशंट येता किंवा 9 तर ताका एकाक पळयलो, आतां 12 पळयलो, प्लस तिका OPD पळोवपाक जाय. सो हे सिस्टर्स जे आसा ते तुमी वाडोवपाची खूब गरज आसा. तुमी रिव्यू करता तातूंत तुमी हे वाडयाच. म्हणजे हांव तुमकां दुसरें सांगता सर. दुसरें, हे जे आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान आसा, ECG टॅक्निशियन, लॅब टॅक्निशियन आनी एक्सरे टॅक्निशियन, हांव पयलीं एकदा इशू रेज केल्लो. हे फक्त मॉर्निंग 9 ते सांजचे 4:30 पर्यंत आसता. सॅटर्डे हाफ डे आसता, सॅटर्डे सांजचे संडे नासता. कन्सिडरींग इतले पॉप्युलेशन कॅटर करता 44,000, सो इतले जेन्ना पॉप्युलेशन कॅटर करता, कोण तरी इनवेरेबली इमर्जन्सीक रातचो एक्सरे घेतलो किंवा ECG घेतलो किंवा लॅबाक घेतलो. आता ह्या जर बारीक बारीक गोष्टी खातीर जर पेशंटाक आजिलोन किंवा GMCन वचचें पडलें जाल्यार मागीर आमी सगळे ब्लेम करता GMCचे लोड वाडटा, आजिलोचो लोड. म्हजो रिक्वेस्ट आसा, ते जे ECG टॅक्निशियन किंवा एक्सरे टॅक्निशियन किंवा लॅब टॅक्निशियन ही सर्वीस तुम्ही 24/7 आमच्या बिचोलीच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक दिवपाचे. हाचेर तुमचें कितें आसा तें मत तुमी सांगात. आनी तुमकां दिसता दिवपाची काय ना ते पयलीं सांगात. म्हणजे इतक्या लोकांक 44,000 पॉप्युलेशन. सर, ऑनरेबल मेंबर हॅज रेज्ड अ व्हेरी व्हॅलिड थिंग. तुम्ही जे सांगता ते सारकें आहा. तुमी बी डॉक्टर आहात, तुमचे बी हॉस्पिटल तुमी चलयतात 24/7. तुमकां ह्यो सगळे फेसिलिटी दिवपाची गरज आहा. आयज PHC CHC आमी ज्या तरेन आमच्या सरकारान जे केल्लें आसा, परत सांगता की आमी जेन्ना जेन्ना चर्चा करता, आमी वेगळे तरेन आमी HLL म्हणून एक कंपनी जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची कंपनी आहा, तेंचो एक प्रपोजल पयलीं घातलेलो. आयज ते HLL फुडें वचूंक सोदिना. आमी कित्याक म्हणजे आमकां लॅब टॅक्निशियन, रेडिओलॉजिस्ट आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जे जाता, कसलेय घटना घडल्यार ताबडतोब थंयच्या थंय ते गोश्टी जावंक जाय. देवर कमिंग अप विथ अ कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल एज टू टेक एन हब अँड स्पोक मॉडल, जे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी पेरिफेरियल हॉस्पिटल स्पीकर सर, ते म्हणजे खंयच शॉर्टेज जर आमकां पडची ना. जे आमकां कितें जाता, आयजच्या दिसा
आमकां केन्ना केन्ना रेडिओलॉजिस्ट केन्ना केन्ना आमकां जो टेक्निशियन लागता ते एक्सरे बी काडपाक आमकां शॉर्टेज पडटा मागीर आमी तेच मनशाक आमी 2-2 3-3 कडेन ताका रोटेट करता तशें जावचें ना आमी म्हणूनच आमकां परत एकदां विचार करून आमकां ह्या तरेचो एक हब एंड स्पोक मॉडल जे खंय ते सगळे हे सगळे रेडिओलॉजीचे इक्विपमेंट बी हाडपाक आतां तुमी जर सरकाराक विचारले एक प्रॅक्टिकली हांव सांगता तुमी यू नो द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथींग एक ओवरनायट आमी सगळे कडेन आमकां जे खंय आमचें कितें आहा तें तरी चलपाक जाय आनी ते चलपाक जाय ह्या तरेन ते लोक थंय उपलब्ध आसपाची गरज आहा म्हणून हे परत एकदां आमी तेंचे कडेन चर्चा करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो मागीर आमी सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फायनान्सा कडेन चर्चा करून हे आमी जर प्रपोजल आमी फुडें व्हरूंक शकता कारण इट्स अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग इट इज नॉट अ प्रायवेट ऑर्गनायझेशन जर ते आमकां सपोर्ट करूं शकतले काय सपोर्ट करूं शकता सपोर्ट करपाक शकले तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी फास्ट ट्रॅकार आमी फुडें व्हरूंक शकता आनी गरजा दिवपाक तुमी जे म्हणटा ते गरजा दिवपाक आमच्या मतदारसंघान बी आमकां प्रॉब्लम जाता आयज आमच्या बिचोली तालुक्यान बी थंय तुमी जे सांगता ज्यो प्रॉब्लम्स आहा ह्यो प्रॅक्टिकली करेक्ट प्रॉब्लम्स आहा आनी हेका सॉल्व करपाचो आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो सो स्पीकर सर मिनिस्टर मंत्री एग्री जाता की स्टाफ शॉर्टेज आसा हांव कितें म्हणटा जर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जायना आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी कांट बी एम्प्लॉय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस स्टाफ फॉर दीस एक्सरे टेक्निशियन लॅब टेक्निशियन ऑर नर्सीस कन्सिडरिंग पळय तुमी जर पयशे जेन्ना तुमी हॉस्पिटल तुमीच तो स्ट्रक्चर बांदला तुमीच सुरू केला तेन्नाची ओपीडी आनी आजची ओपीडी 2019 ओपीडी आसली फक्त पर म्हयन्याक अरावंड 4-4.5 हजार आज 6,500 ओपीडी आसा लुकींग एट द हे स्ट्रेंथ स्पीकर सर जाल्यार कितें पिपल म्हणजे लोकांक कशें आसा न्ही पिपल हॅव स्टार्टेड लुजींग ट्रस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आनी ते मागीर सगळो लोड आजिलोचेर आनी जीएमसी येतलो तो जावपाक जायना सो त्या खातीर हांव म्हणटा हे गरज आसा तुमकां स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांनी जे सांगला ती खरी गोष्ट की केन्ना केन्ना लोकांचो वेटिंग पिरियड ही केन्ना केन्ना डिस्ट्रिब्युशन नर्सीसचे सारकें जायना आनी एक सांगता की हे सगळे नर्सीस आमी म्हाका दिसता आमच्या सरकारान आनी मुख्यमंत्री बी मान्य करतले की आयजच्या दिसा आमी मॅक्झिमम नर्सीस जे आमी घेतल्या ऑल अक्रॉस द स्टेट आमी जे घेतल्या की पयली फावट इतले आमी व्हडल्या प्रमाणान आमी घेतले तो नर्सीसचो एक विशय जालो टेक्निकल स्टाफाची गरज आसा स्पीकर सर तुमकां अनुभव आहा तुमच्या परिसरांत तुमी पयर आमी चर्चा केली की आयज काणकोण सारक्या भागांत बी आमी जे प्रयत्न करता डायलिसीस सेंटर्स आमी सगळे कडेन घातल्या पूण त्याच बरोबर टेक्निकल स्टाफ जो लागता तो बी लागता आनी बॅकअप स्टाफ लागता MPHW लागता ANM लागता हे सगळे कॉम्प्रिहेन्सिवली प्रत्येक रिव्यू करून हे आमकां परत एकदां घालचें पडटलें नाल्यार आमी हे हॉस्पिटलांत चलूंक शकचे ना आमकां जर हॉस्पिटलां वेगळे तरेन आनी बरे रितीन चलोवंक जाय तर आमचो एक फास्ट आनी स्पीड आमकां हे जाय आनी कॉन्ट्रॅक्च्युअल डॉक्टर्स बी जाय आमी फक्त नर्सी मागता तुमी नर्सीचे उल्लेख करता हांगा जर पळोवंक गेल्यार आमी जो प्रपोजल धाडला आमचे कडेन आयज तुमकां सांगपाचें म्हणजे आयज आमचे अंडर ग्रॅज्युएट आमी ते NMCन डिस्कंटिन्यू केल्ले आसा ते इंटर्नशीप आमी पयलीं हे करताले म्हणून आतां परत एकदां आमचे कडेन बजेट आहा ते मेडिकल ऑफिसराचो पोस्ट ते कन्वर्ट करून आमी कॅबिनेट कडेन तो प्रपोजल हाडून मागीर ते डॉक्टर बी घालपाचो आमचो प्रयत्न म्हणजे पेरिफेरियल हे जे शिकून भायर सरता म्हणजे आमी तांकां मागीर आमी मेडिकल ऑफिसर म्हणून आमी ते डॉक्टरांक आमी घेवंक शकता जे ज्युनियर रेसिडेंट्सान ते पोस्ट कन्वर्ट करून ह्या सगळे गोश्टीचेर आमचें लक्ष आसा पूण तुमी जे सांगला ह्यो गोश्टीचेर खरे गंभीरपणेन आमकां विचार सारको करून हे कॉन्ट्रॅक्च्युअल नाल्यार कॉन्ट्रॅक्च्युअल आमकां घेवचें पडटलें प्रत्येक PHC CHC आनी आमचे जे सब हेल्थ सेंटर्स आनी रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी सारकें स्टाफींग आहा काय ना ते परत एकदां रिव्यू करून आमकां सरकाराक करचें पडटलें म्हाका दिसता की फुडले ऑलरेडी एसेंब्ली आयली म्हणून न्हू ही चर्चा पयलींच्यान चल्ल्या म्हणजे बेसीक फेसिलिटीज एंड इवन सेमी ऑटोलायझर सब हेल्थ सेंटरान प्रोवायड करून आमी जे रक्त तपासपाची सोय बी करून सब हेल्थ सेंटर म्हणजे तो मनीस थंयच्यान बेसीक गोश्टी खातीर इवन कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक घेवपाची गरज पडची ना ह्या तरेचे गोश्टी घेवन आमकां फुडें वयचें पडटलें हे आमचो प्रयत्न हो ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा स्पीकर सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन एकूच स्पीकर सर आमचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा CHCचो ताका OT बी सगळी आसा आनी ती OTचो स्ट्रक्चर इतलो बरो आसा पूण म्हाका मंत्र्याक इतलेंच विचारूंक जाय OT आज घालून कितलीं वर्सां जाल्लीं आसा पूण ते आजून फंक्शनींग जायना सो म्हाका मंत्र्याक इतलें सांगूंक जाय की त्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान खंयची तुमी OT बी सुरू करपाचे तुमचे कितें प्लॅन आसा काय नाल्यार ती OT आतां तो गोदाम जावन पडला स्टोर रूम जावन पडलेलो आसा सो ती युटिलायज करात तुमी जशी म्हाका दिसता हांगा सांखळे ऑफ्थॅल्मिक OT सुरू केल्यात आनी वाळपय सर्जरी OPD सुरू केल्यात सो हांगा बिचोले गरज आसा बिचोले CHC सर आमी तेन्ना आमचो एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आशिल्लो पयलीं बाब मनोहर पर्रीकर आसतना तेन्ना तेणी काणकोणच्यान सुरू केल्ले कम्युनिटी थंयच्यान आमी प्रोत्साहन घेवन आमी वाळपय सांखळी बिचोली मागीर दुसरे कडेन आमी सगळे मागीर मुख्यमंत्रीन आतां हस्तक्षेप करून आयज तेणी ते ऑप्थॅल्मीक थंय हेजे वेटिंग पिरियड 4-4 म्हयने
आमी ह्या तरेची सोय थंय उपलब्ध केल्या. आमच्या मतदारसंघान बी हांव कित्याक म्हणटा की हे तेन्ना आमी बांदलेल्यो 4-5 हॉस्पिटल आशिल्ल्यो. तुम्ही जे म्हणटा ते ओपीडीचे संख्या वाडल्या, त्याच बरोबर ओटी, हे ओटी आमी बऱ्यापैकी ओटी बांदल्या आनी हे बऱ्यापैकी ओटी चलोवपाक तुका डॉक्टराची गरज म्हणजे तुम्ही जेन्ना मायनर सर्जरीज बी करता काय इवन मातशें तेजे फुडल्यान जर गेले तुका एनेस्थेटिस्ट थंय लागता. तुम्ही आयज हॉस्पिटल चलयता, तुमकां खबर आहा की कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हॉस्पिटल आयज तुम्ही तुमचे डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट गावपाक कितले कठीण आसता, कित्याक एनेस्थेटिस्ट दॅट इज बिकम लायक अ मेजर एरिया. आमकां एनेस्थेटीक टेक्निशियन गावंक शकता पण एनेस्थेटिस्ट आमकां गावपाक मुश्कील जाता. ह्यो सगळ्या गोश्टी मायनर सर्जरीज एंड मायनर गोश्टी करपाक आनी इवन डिलिव्हरीज करपाक जाय जाल्यार परत एकदा एनेस्थेटिस्टचो प्रश्न येता. म्हणून हांवें आतां सूचना केल्या डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या डिपार्टमेंटाक आनी पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंटाक की आमकां खंय तरी डिसिजन घेवचें पडटलें की गोंयांत जर आमकां डॉक्टर गावना तर आमी भायल्यान बी डॉक्टर आमी ओपन आसूंक जाय, कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसीसचेर डॉक्टर. पूण ते भायल्यान जर येवंक जाय तर आमकां ते सॅलरी स्ट्रक्चर परत रिवायज करपाक जाय. म्हणजे आमी जर विचार सारको केलो, आमचे भुरगे जे एलायड सायन्स आनी बाकीचे गोश्टी तांकां कशें आमी जॉबाची संदी आमी दिवंक शकता. त्याच बरोबर आमकां डॉक्टर जर गावले त्या तरेचे डॉक्टर, आयज तुमी जर म्हणटा आमी सॅटेलायट ओपीटीच्या माध्यमांतल्यान डॉक्टर्स धाडटा दुसरी कडेन, पूण आमी सगळे कडेन धाडूंक शकना. थंयच्या थंय कांय आमकां जर स्पेशलिस्ट आनी ते डॉक्टर तुमकां तुमच्या मतदारसंघात घालूंक शकले. तुमचोच एक मतदारसंघाचो विशय न्हू, सगळे कडेन विशय तो आसा. पण हो विशय सुट्टलो जेन्ना आमी हें परमिशन आमकां सरकारा कडल्यान आमी घेवंक शकतले आनी आमी भायल्यान बी आमी डॉक्टरांक घेवन आमी तांकां ह्या तरेचे ओटीज आनी सगळे पूर्णपणे आमी कमिशन करूंक शकता. आमकां ओटी म्हणजे ओटी आसल्यारूच आमी तें कमिशन करूंक शकता अशें ना. एका जो बॅक एंड जो कितें लागता तें जर आमकां गावल्यार तर आमी योग्य तरेन त्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. आयजचे दिसा स्पीकर सर, इवन तुमच्या परिसरांत जर मायनर जर सर्जरी आनी मायनर आमी सुचरींग बिचरींग जर करपाक जाय, ह्यो सगळ्या गोश्टी खातीर आमी तेजो उपयोग करूंक शकता. म्हणजे ल्हान ल्हान गोश्टी खातीर मनीस तेजे फुडल्यान वचूंक शकचो ना. ह्या तरेचे गोश्टी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय आनी केल्या खुबशे कडेन आमचो प्रयत्न करपाक. पूण लोड कितें आतां तुमी म्हटल्या सारकें गोवा मेडिकल कॉलेजाची सगळ्यांची अपेक्षा आसता की तेच डॉक्टर आमी सॅटेलायट ओपीडी आमी जे चलयता तेच डॉक्टर बाकी कडेन वचून सॅटेलायट ओपी करपाचो तेंचो प्रयत्न आसता. पूण म्हाका दिसता थंयचे थंय डॉक्टर आमी उपलब्ध करून योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो हो प्रयत्न आमी चालू केला. आतांच मुख्यमंत्री कडेन आतां हें सेशन आयलें म्हणून तेजे पयलीं चर्चा केल्या की हे कॉम्प्रिहेन्सिवली आमकां हें करचें पडटलें. कॉम्प्रिहेन्सीव केल्या शिवाय आमकां योग्य तरेची सेवा लोकांक दिवपाक मुश्कील जाता. ये क्वेश्चन जेन्ना हांव वाचतालो, I was just looking the monthly cases that were about 4,500 on the OPD on a month has shot up to 6,500 every month. And that's because a reply je mantrin dila ki there is no shortage of doctors as per sanctioned strength. Sanctioned strength is not always filled. On what basis can you say that there is no shortage? What is the current actual staff of this CHC? Because what is the number of vacant posts? आता आमी हे CHC when speaking of Bicholim, all over the state, I believe there seems to be a failure. Load, 1 minute, I'll finish. Load GMC कित्याक येता? Because these CHCs have failed. Because sir, आता 27th July म्हाका एक reply दिल्लो तुवें की list of I had asked about the list of sanctioned staff, filled post, vacant post in various CHCs. I have the reply. And with Bicholim, several posts are vacant. Junior gynec, all these things. When will, the question is very simple because he's a doctor, he's a professional. He said that the OT is made into a godown. OT padallo to godown kel mutto dotor. So this is a very serious charge. Now, OT, the purpose was to help, whatever, minor OT, major OT. I believe that the Honorable Health Minister has to tell us all over CHC as आता. Pertaining to Bicholim only, if I go very, very specific, when will you fix this? Have you also conducted any study on the ratio of the staff as against to the increased number of patients? Patient वाढवत आहा, पण दोतोर थिंगा आहे, आणि दोतोर एकलो म्हणजे तू एकलो स्पीकर सर, एकलो आहा, तू रुलिंगाक चोवपा जाय, ऑपोजिशनाकूय चोवपा जाय, आणि ते वाडोल दवर तूं. ते वाडत न्हू सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोतोर जो पडहा, हय रे आयक रे स्पीकर सर, आतां एको आहा म्हण केन्ना दुसरे येताय न्हू, दुसरे येताय हेल्प करपाक स्पीकराक हेल्प करपाक चोक जावपाक मरे. तुझे प्रश्न विचार. एको आहा म्हूण जाणा स्पीकर सर, प्रश्न विचार तुझो. सगळ्यांक एक आसना, जायत जाणांक जायत आसताय, खबर आहा तुका, कळ्ळें तुका न्हू.
तुका चड खबर तूं एकल्या गेन हांव म्हाका खबर आहा स्पीकर सर प्रश्न विचार तुजो. प्रश्न अशें आहा की मंत्रीनाक सांगपा जाय की हें शॉर्टेज पड आहा तूं चर्चा कोतो म्हूण सांगता आतां मातशें कोराय सारकी चर्चा केन्ना जातलें टायम बाउंड because if you improvise on your this health center, this was done by your started by your father. The CHCs during the Congress time, are yes, CHC, PHC, there was some meaning. They are all failing, and he OT turning into a go down. This is a very serious issue. So you please clarify. स्पीकर सर सर आतांच हांव माननीय मेंबराचें आयकतालो की OPD 4,000 4,500 आशिल्ली ती 6,500 जाली विच इज सायजेबल ग्रोथ आनी CHC फॉर्म करपा फाटल्यान इंटेंशन कशें आसतालें की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांचें प्रेशर कमी जावपाक जाय GMCचें प्रेशर कमी जावपाक जाय ताणें पॉयंट मारलो तो सारको म्हाका मिनिस्टराक इतलें सांगपाक जाय की ज्या जाग्यार CHC आसा त्यो वेदर ही वील टेक स्टेप्स टू स्ट्रेंथन दीस CHCs so that the pressure ना जाल्यार district hospital collapse जातली GMC collapse जातलें will you take steps to see that CHCs are strengthened not only in बिचोली पण खंय आसा थंय स्ट्रेंथन करप हें अत्यंत गरजेचें इतलेंच म्हजें आनी कांय म्हणणें ना ताज्या खातीर तो म्हणटा तें सारकें एनेस्थेसीस मेळना यू डोंट आमकां मडगांव एकच एनेस्थेसीस आशिल्लो डॉक्टर शैलेश रायतुरकार तो मेलो आनी एनेस्थेसीस आतां सोदचें पडटा काणकोणचें हॉस्पिटल बंद करचें पडलें एनेस्थेसीस ना म्हणून सुजिनाले हॉस्पिटल आशिल्लें बिकॉज तो वतालो थंय आतां तें एनेस्थेसीस मेळपाक डिफिकल्ट जाता पण ताज्या खातीर यू हॅव टू गेट फ्रॉम आवटसायड ताका आनी ऑप्शनच ना सो म्हाका इतलेंच रिक्वेस्ट की CHC सँक्शन केलें स्ट्रेंथन केलें जाल्यार डिस्ट्रिक्टाचो लोड आनी GMCचो लोड खुबसो कमी जातलो दॅट इज वॉट Sir, Honorable Leader of Opposition सांगला आणि बाब दिगंबर कामत has already expressed his views. That one word you pick up is a go down. Now I'll reply to that go down. It is not a go down. I'll tell you when I was not a minister and I was in the opposition, Goa Medical College's minor OT was a go down. I went and got it personally cleaned after getting a housekeeping agency on board. It is your perspective to look at it. It is his. No, I said, no, I got. Doctor told you, And I'm not. I repeated what the same words what he said. I No, didn't no, make I'm an not example. saying- opposition leader प्रश्न I didn't say उत्तर it is दिवं a wrong. I didn't say it's a wrong thing. What happens is there is a situation in Goa Medical College where all the nurses used to store all their food and everything in the fridge instead of medicines being stored, and this was in the casualty. I used to go personally and empty it, and I used to be very strict with them in those days. And now also, whenever I visit, I keep a check on all these things. These things don't happen now. I'm just trying to explain to you how the situation can deteriorate, how the situation can improve. What you said is correct. It may be used because the OT has been shut. And Speaker sir, हे सगळे करपाक जाय जाल्यार हांवें मुख्यमंत्री कडेन पयर सांगलां की हे सगळे कॉम्प्रिहेन्सिवली आमकां सँक्शन करून आमकां ह्यो पोस्ट जाय आनी आयज गोंया भायले डॉक्टर जर येवपाक तयार हांगा काम करपाक कितलेय बेरोजगार डॉक्टर भोंवतात आउट ऑफ द स्टेट बिकॉज दे डोंट गेट दॅट टायप ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज दे आर रेडी टू कम हियर Chief Minister yesterday has cleared a doctor from Tata Memorialचे रेकमेंडेशनाचेर आमी डॉक्टर पायल माटी म्हणून आमी तिका घेतल्या शी इज अ मॅक्सो सर्जन आमकां कॅन्सराचो जो वाड जाला जे तोंडान जे सर्जरी करचे पडटा आनी हे सगळ्यो गोश्टी करपाक आमी ऑन बोर्ड घेतल्या आनी आमी टाटा मेमोरियल कडेन बी आमी सांगला की जे कोण डॉक्टर तुमचे कडेन बायोडेटा बरे येता तुमकां दिसता की कॅन्सराचे फेसिलिटी तुमी आमकां धाडून दी आमी घेता त्याच तरेन कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसचेच उलयता हांव आणि जे बाब युरीन जे सांगला आय एम नॉट टेकिंग नेगेटिव्ह सेन्स इट्स अ फॅक्ट वेन यू आर नॉट रनिंग इट इज देन शट वेन ऑल दीज हॉस्पिटल्स जे आमी बांदल्या ह्या हॉस्पिटला खातीर पोस्ट जाय डॉक्टर स्पीकर सर आनी हे आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली बेगीन करचें पडटलें कित्याक हॉस्पिटल जे खाली पडल्या जे हॉस्पिटलाचो लोड जो वाडटा आनी तेच्या खातीर जो लोड जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोवा मेडिकल जो वाडटा आमी जो पर्यंत आमी जाता बाब युरीन सांगलें की पोस्ट हांवें जें सांगलें हे स्टँडर्ड आन्सर्स जे येता हे स्टँडर्ड आन्सर हो स्टँडर्ड आन्सर तो जे स्टँडर्ड आन्सर असले तरी म्हाका खबर आहा कित्याक म्हणून हांव तुमकां सांगता की हे असले तरी बी हेजे फुडें वचून आतां प्रपोज केले आमी 60 पोस्ट प्रपोज केल्या आनी हे 60 पोस्टाची गरज आहा दुसरी गोश्ट म्हणटा की कांय गोश्टी आमकां रेडिओलॉजी आनी बाकी सारके गोश्टी आमकां ते आउटसोर्स करपाची गरज आहा आनी ते बी ट्रान्सपरंटली आउटसोर्स करून आमी सगळे पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग जर आमकां मदत करपाची तयारी आहा हब एंड स्पोक मॉडल जे हांव म्हणटा ते केल्यार बाकी सगळे खुबशे गोश्टी पेरिफेरियल गावतले आनी बाब युरीन जे सांगला हे बेगीन जावंक जाय नाल्यार हे डिटोरिएट जातले आयज चीफ मिनिस्टराक खबर आहा की मुख्यमंत्रीचे स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज तेणी ते ओप्थेल्मीक ओटी घेतले म्हणून ते आयज पूर्णपणे तेजे सगळे वापर चल्ला आनी लोक आयज थंय व्हडल्या प्रमाणान इवन फोंड्याचे लोक थंय वयता आनी परिसरांत ते सर्जरी सगळे करून घेवपाक म्हणून प्रत्येक ओटी वेगळे तरेन ते आमकां लक्षांत घेवन आमकां जे खंय आमी बांदल्या
ह्यो सगळ्यो गोश्टी पेरिफेरियल आमकां चालू करपाक जाय जाल्यार आमी खंय तरी विचार करपाक जाय की भायलो मनीस बी येवपाक तयार आहा तर ताका ऑन बोर्ड घेवन ह्यो सगळ्यो गोश्टी तयार करपाची आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आनी डॉक्टर चंद्रकांत शेटे कित्याक म्हणटा बिकॉज ही इज द एक्सपिरियन्स इज रनिंग अ सक्सेसफूल हॉस्पिटल पण ताका बी खबर आहा दॅट द टुडे टू गेट अ सिंपल एनेस्थेटिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. काल बाब विजय आनी सांगले हेल्थाचे डिमांडार एक डॉक्टर एडी आहा ऑर्थोपेडीक जे चलयता वाजिलो तो जर गेलो स्पीकर सर ऑर्थोपेडीक थंय आनी फुडें काय जावचें ना थंय. एक 2 डॉक्टर 3 डॉक्टरांक जावचें ना सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलोवपाक. म्हणून आमकां आतांच्यानूच विचार करचे पडटले की आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली कशें करचें व्हडल्या प्रमाणान न्हू पण करचें पडटलें ते सगळें. तर गोंयाभर जर आमकां फेसिलिटीज जर आरोग्य क्षेत्रांत जर आमकां सुदरपाक जाय आयज नाल्यार अशेंच उल्लेख जातले की बाबा आमी तो ओटी बांदून सरकाराचे पयशे वापरून तो आयज बंद पडला. पूण हें चालू जावंक जाय जाल्यार सगळे गोश्टी आमकां बेगिना बेगीन जाग्यार घालपाक म्हणून हांवें चालू ऑलरेडी प्रोसेस पेपर वर्क आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. पण आमकां विचार करचे पडटले की बाकीच्या राज्यांनी बी मॉडल खंयचो बरो आहा आनी हब एंड स्पोक मॉडल घेवन आमकां हे सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपाक म्हणजे आमकां संदी गावंक जाय. खंय तरी दुसरी कडेन आमकां टायअप करून करपाक जाय जाल्यार करपाक जाय. जाय त्यो हॉस्पिटलां आसा जे हब एंड स्पोक मॉडल सरकारा कडेन टायअप करून चलोवपाक तांकां त्यांनी सक्सेसफुली तांकां यश गावल्लें आसा ते करपाक जाय तरच आमी फुडें वयतले. तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचमृता.